मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी आमचे पोरचे राज्याचे दीस वा समारंभता तर हे मीस ताचे पासत आमी भेटयला. तर आयची ही दोनी पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देवाचें उतर आमकां भितरल्यान सावन नवसरता आनी नवसरल्या उपरांत आमकां ती सुटका मेळटा. आमी आयकलां पयले वाचपान जे परी जेरमायास प्रवादी आपले पोरचेक उगडास कोत्ता की देवाचो हो नवो करार न्हय फकत भायलो आसतलो पूण आमच्या काळजान, न्हय फकत फातराचेर बरयलो आसतलो पूण आमच्या काळजान बरयलेलो आसतलो. म्हटल्यार आमकां भितरल्यान सावन ती शक्ती आनी घटाय मेळटली देवाचें उतर जेन्ना आमी नियाळटा आनी आमच्या जिवितान पाळटा तेन्ना. तर हो देवाचो नवो करार आमच्या जो काळजान बरयलेलो आसा तो आमकां स्वतंत्र कोत्ता आनी हेच जेजू उगडास कोत्ता आपले पोरचेक, खास करून जे ताचे लागशिल्ले शीत सांग सोदता वा जे ताचे पाटलाव करूंक सोदता तांकां तो सांगता तुमी स्वतंत्र जातलेत. आनी केन्ना जातले स्वतंत्र? जेन्ना तुमी म्हजे उतरां प्रमाणें जियेतलेत. आनी आमी आयकलां ते भाशेन थोडे जाण म्हणटा आमी पयलेच सावन स्वतंत्र आसात कित्याक आमी एब्रामाची संसद, पूण जेजू तांकां उगडास मागीर परत कोत्ता तुमच्या पातकां लागून तुमी गुलाम जाल्यात. खुबशे पावटी आमी विसरता आमची पातकां आमकां देवा कडसून पयस व्हरता आनी कुमसाच्या साक्रामेंता वरवीं आमकां पातकाचें भक्षण मेळटा आनी आमी परत देवाशी एक जाता. आनी ताच्या लागून जेन्ना हो साक्रामेंत आमकां मेळ्ळेलो आसा, हे साक्रामेंता वरवीं आमकां देवाची काकूट आनी भक्षणें अनुभवूंक मेळटा आनी त्याचे वरवीं आमकां ती सुटका मेळटा जी जेजू आमकां आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान सांगता. तर मागीर ह्या मिसा बलिदानान आमकां ही सुटका मेळ्ळेली आसा, म्हणजे आमचे कुडी आत्म्याची. तशीच आमचे भारत देशाक सुटका मेळोवन आमी एक राज कशें आसा आनी ह्या राज्यान लोक खुबशे फावटी गुलामान जियेता कित्याक ज्यो सवलत्यो ज्यो आसात वो जावं कोण कोण फंडमेंटलिस्ट ग्रूप आसात ते आपणाक जाय तशें करूंक सोदता, आपणाक जाय तशें सगळें चलोवंक सोदता. तसलें आमच्या देशांत जावचें न्हय. आमी भावपणान, मोगान, भक्षण्यान, काकुतीन जिवंक देवाचो आदार आमकां जण एकल्याक मेळो म्हूण मागुया.